हांव कितें म्हणटा तुम्ही डायरेक्ट तूं सांग न्ही सरकारान हें वाडयलां म्हण अशें तुमी केल्लें आसा आय एक्सप्लेन टॅरिफ इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ वाडयला बट इट इज नॉट वाडयला म्हणजे लोक इफ यू गो म्हाका तुमी म्हाका सांगलें आवड ब्रॉड टॅरिफ हॅज नॉट बीन इनक्रीज सी वेर सामान्य लोकांचे यू सी वॉटर सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी these are the two main things where loga lagta. So this is where government revenue goes directly. Correct. Indirectly some taxes are being increased. You go and buy a 40 lakh car. Those are the luxurious items. So on these two items for a particular slab they have not increased. It has increased for commercial sections. It has increased to a certain JERC government that is centrally appointed. JERC is not state government. That's what I'm saying. I agree. But वाढूंक ना न्ही. स्कीम कित्याक हाडल्या तुवें? पण आता गव्हर्नमेंट स्कीम हाडल्या कित्याक? बिकॉज ऑफ प्राइस राइज. स्टेट government because of whom? Because of state or center will not find out. No. The point is the end सरकार पैसे दिता म्हणटा तो आणि एक साइड दुसऱ्या दोन्ही हातीन पैसे घेता. खंयचो सरकार तो सांग ना. कसो ते सांगता तुका? आता तो म्हणटा ते आमची सरकार न्ही. ना ऐक रे. पयर आता हे घाले कितें तो एंट्री टॅक्स घालो. अशें धरया की सरकार इज विदिन इट्स राइट्स टू पुट दॅट एंट्री टॅक्स. ताजेर कोणे तरी वाडयलें. सगळे प्राइस राइज जाली. सरकार कितेंय सांगू प्राइस राइज मार्केटान जाल्ली आहा. थोडी तरी जाल्या. 100% जाल्या. आणि इंडियन एक फेनोमेनन आहा की जें कितें वाडटा तें केन्नाच देवना पडटे रेटीचेर पावना. कांदो वाडलो म्हणलो. कांदो 8 रुपयाच्यान तर 40 रुपया जालो. तो पडतो 8 रुपयाचेर तो 10 रुपयात बसता. हांव कितें म्हणटा सामान्य लोकांचे म्हणटा सी वेन यू से सामान्य लोक म्हणल्यार माझ्या सेक्शन सोसायटी इज अ व्हेरी नीडी पर्सन. पळय आतां तुवें म्हटलें सेक्शन कितें वाडलें सी आतां तुजी म्हणटा बटाटे मारपा खातीर हॉटेलां वचून जेवतात आनी एक 12.5% सर्विस टॅक्स मारलो म्हण बोळा घालचो न्ही. सारकें उलयलो तूं. आतां वॉट आय एम सेइंग हॉर्टिकल्चरान प्रायस रायज जाल्लो हे वाडले म्हणून हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जे सगळे कडेन सो मेनी पीपल आर गिविंग outlets are there. Has any price increase there? Then you should comment. What I feel. Somebody imposing something from JRC, he knows Joint Regulatory Commission has given certain norms. Still government is finding out ways of forming a corporation and giving more subsidies, which is coming in a different way. If suppose government decreases that, then they fall in a trap. So they are forming a corporation or something like that. तो सांगतो मिडल क्लास आणि तू सांगतो मिडल क्लास हांची भितर फरक हा. ना तशें ना. तो एक जी पार्टी रिप्रेझेंट करता ही पार्टी दाखवून दिवंक सोदता की आमी सर्वसामान्य भारतीयांची पूण ती तशें ना ते एक्चुअल म्हणजे वस्तुस्थिती आहा ती पार्टी सर्वसामान्य लोकांची न्ही आशिल्ली जाल्यार आज पावरान आसपाची सेंटराक. ती अजून मेरेन पार्टी थोड्या तितल्यांचीच म्हणून ते तितलेच चलयतात म्हणून तितल्यांचेच चलता ते पार्टी. तो माझो नवो आहा ताजेर तो जिखला ताजे कॅपॅसिटीचेर पार्टी खरी जिखून क्रेडिट तुका ना हांव क्रेडिट खूब कडेन जाता. तेच सेम लोक आज म्हणटात सगळे एनिमल स्लॉटर बंद कर. पळय तो आय विल क्लॅरिफाय द इशू. हांवें एसेंब्लीन क्वेश्चन काडलो. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनिमल स्लॉटर. इट इज अ क्वेश्चन वेर आज there is lot of sections of society. Today when a party is in power, we have to take care of all sections of society. We can't go in one section of society. Whether तो कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना, but I went into representation of sections of society who are non-vegetarian. See, today आज जर एक हेजेर बंद जालें फाल्यां आनी कितें बंद जातलें. देर आर रुल्स रेग्युलेशन्स न्ही. आतां म्हाका सांग प्रत्येक गजाल बंद करत फिरपाक शकना. म्हाका एक गजाल सांग. दुसरी गजाल जी हातूंत भितर येता विमेन एंड चायल्डा भितर ती म्हळ्यार अपना घरा सारकी जाली किंवा बायलांची ज्यो इवन ज्यो बायलो मागीर प्रॉस्टिट्युशना भितर धरिल्ले आसूं किंवा मागीर खंयचे तरी क्रिमिनल एक्टिविटी धरिल्ले आसूं तांचे ओरिएंटेशन करून तांकां परत सोसायटीच्या मेन स्ट्रिमा भितर हाडप हे आमी सदांच निग्लेक्ट केलां आनी अजून निग्लेक्ट जाता. हांवें काल तें म्हणलां जुवेनायल डेलिक्वन्सी म्हणटा तो इशू जो अपना घर पळयता. जुवेनायल डेलिक्वन्सी सेटल म्हळ्यार हो बरे भशेन आमी म्हळ्यार वेदर वी हॅव टॅकल्ड दिस इशू प्रॉपरली. आय थिंक देर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर दिस. And it is not only their government, it is successive government. Yeah, that I agree. तू मान्य करतो हे. See, of course. Because this is a very, very important issue. It is important. We should take it up. We have not focused on that. Right now the government might have not focused, but I have urged the government even yesterday and I will still urge the government that it has to be taken up in a different perspective. या लोकांच परत सुधारून तांकां मेन स्ट्रीमा भितर हाडप हे सामकी गरजेचें. आता एनजीओ तूं सांगता हांव तेजेर येता. एनजीओ कितले जाल्ले आसा कोणाक दिवचे सरकाराचेर प्रेशर येता. वेदर दीस एनजीओ इज केपेबल ऑफ डुईंग इट. आतां पळय कुत्र्याचे
You are aware. So कुत्र्याचे मेहनत जाता म्हणजे खंयचे NGO दिल्ले आसा, they are not doing that job. So suppose the government, what happens, perspective, whatever they try to do, there are still that faction that government servant will not take care of that particular person. At a old age home asa, yeah asa, apna garan tuka khabar asa. So whom to trust to, whom to give to is a big question mark. Can't government identify some credible organizations and give it to credible them? Because this is not an issue which is, this is a long-term issue. This is not short-term issue. See, credible organizations don't come forward. They want to do what they want to do on their own. I have seen credible organizations want to do on their own and they are succeeding in what they are doing. Credible organizations don't want to be part of a government and take government door and do something. That is the thing. This is a problem. No, this is a problem because of the bureaucratic methodology followed by the government. So सरकार आपले त्यांचे IAS ऑफिसर आणि जे कोण आहात ते फक्त इतले ते कायदे मध्ये हाडटात की एक नवो विचार नवो एक थिंकिंग जे जाय हे इश्यूज टॅकल करपाक हे जायना. क्रेडिबल ऑर्गनायझेशन गेल्या सुद्धा पाड पडून लुफडीत नाका इतल्यो कटकटी असता की सरकारा बरोबर कोण करतलो पाड पडून आम्ही आमचे करून पळोवया. हांव आतां कुत्र्याचे ताणें इश्यू काडलो म्हणून म्हणना जे कोण आज कुत्र्यांचे हे करता चड करून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव म्हयन्याक तांकां 25,000 रुपया दिता. म्हयन्याक म्हजे 25,000 रुपया दिता. जावन पसून सरकार तांकां 100 kg दिवपाक शकना. kgs टू पुट द स्ट्रे डॉग. वी डोंट हॅव 100 kgs for a city of 2 constituencies, whereas Panjim, which is half our constituency, has double the number of kgs. So there is disparity. खंय तरी तो थॉट चेंज जावपाची गरज आहा. तू मान्य करता की ब्युरोक्रेटिक लेवलाचेर आनी इवन पॉलिटिकल लेवलाचेर तो थॉट चेंज जावपाची गरज आहा. जावपाक जाय. सी people like आता if you see the assembly right now, MLAs जे आसा almost 50% have got a thought process and they are young. So it is a learning process. So somebody has to take the responsibility in guiding the faction. See, ultimately what we are so म्हाका एकच दिसता की यंग MLAs हा 2 यंग MLAs म्हजे बरोबर बसल्यात घडये हे MLAs फाल्यां कॅबिनेट मिनिस्टर बी जातले तेन्ना तांकां ही जाणीव जावन घडये हो थॉट येतलो. कारण अजून पर्यंत तरी परिवर्तन जावपाक परिवर्तन जाल्यार जातले ते जायना ते हे जे परिवर्तन जाल्ले बेस्ट जाल्ले बरे जातले. फुडलें परिवर्तन एकच गजाल दिसता ती म्हाका खंय तरी विमेन आणि चाइल्ड डेव्हलपमेंट आर सेन्सिटिव्ह डिपार्टमेंटा कडेन फक्त स्किम्सच्या नजरेंतल्यान पळयनासतना एक ओवरऑल थॉट घालून तांची डेव्हलपमेंट तांची ओरिएंटेशन आणि परत जी अशी अपना घरासारकी गजाली असतात तांकां मेन स्ट्रीम हाडप ह्या गजालींचेर तितलोच विचार जावपाची गरज आहा. तुमी दोगी जाण आयले कारण स्किमी मुळे की जनरली पॉप्युलिस्ट असता पण इतले बरे मुद्दे मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.